प्रचार तेंगशेर पावला. उमेदवार आता एकमेकाची उणी धुणीच काडपात धन्यताय मानपाक लागल्यात. सत्ताधारी केल्ल्या कामाची वळेरी दाखयतात जाल्यार सत्ताधाऱ्यांनी लोकांची कामां केली नाच असे आरोप विरोधक करतात. खंटाल्याक पेज आनी न्हिदतल्याक शीत अशें जालां. आस्तीत शिता जाल्यार नास्तीत भुतां. चड शाण्यांक फातरा शीत ह्या म्हणीचो प्रत्यय उमेदवार दिवपाक लागल्यात. भाजपाचे मानशेक खावटे घातिल्लो काँग्रेसीचो खापो फुडारी मायकल लोबोचो आपल्या कळंगूट मतदारसंघात नेटान प्रचार चल्ला. ताका लोकांचो बरोच प्रतिसाद मेळटा. पळयात. कलंगूट हॅज रिजेक्टेड दादागिरी पॉलिटिक्स. दादागिरी पॉलिटिक्स म्हणजे कितें? लोकांक बेकडावन मत मागप, लोकांक बेकडावन दवरप. कोण तरी गेस्ट हावस बांदता लोकल आमचो जाल्यार तेका नोटीस धाडप, तेका त्रास करप. ही पॉलिटिक्स रिजेक्ट केल्ली आहा. 5 वर्सां जाली आयज. फुडें ही पॉलिटिक्स कंटिन्यू करूंक गांवचे लोक दिवचे ना. जाल्यार कुंकळ्ळेचो अपक्ष उमेदवार संतोष फळदेसायान आपल्या मतदारसंघात प्रचाराक नेट धरला. लोकांचे प्रश्न आयकून घेता, कॉर्नर मिटिंगो घडोवन हाडटा, हेरांच्या हायसाक बळी पडूं नाकात असोय उलो तो मारता. म्हजो फर्स्ट हे आसतलो तो एम्प्लॉयमेंट. जे भुरगे बेकार आसात तांकां जॉब दिवपाक जाय, आयदर गव्हर्मेंट आसूं ना प्रायवेट आसूं. जर आमची आतां सत्ता येयली जाल्यार फर्स्ट प्रिफरन्स म्हणल्यार एम्प्लॉयमेंट. डोर टू डोर करतना म्हाका भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. लोक म्हाका आपोवपाक लागले. लोकांनी म्हाका सामके घरां व्हेलो. तुजे म्हणल्यार तुमकां सांगपा म्हणल्यार इतलें हें जालें की म्हाका हांव सरप्रायज जालो की लोकांची अशी जी हें मेळटा तें पळयतरीच म्हाका एक सामकें बरो अनुभव मेळ्ळो. हांवें मिटींग दवरूं ना. लोक जेन्ना म्हाजे कडेन आयला की म्हगेलो सपोर्ट तुका म्हणून डिक्लेअर करपाक, ते म्हजे गांवच्याच लोक हांगा ह्याच बुथावयले ते सांगपा आयला की आमी तुका फूल सपोर्ट आसा हें सांगपाक. वेंचणूक लागीं पावता तसो राजकीय घडामोडीक वेग आयला. हळडोण्या आपांतल्यान बरेच जाण भायर सरून काँग्रेसीक तेंको दिला. सद्याक गोंय सुरक्षीत ना. गोंयांत काँग्रेस सत्तेत आयली जाल्यार बरी सकाळ, बरी सांज आनी बरी रात अणभवपाक मेळटली, काँग्रेसीन उतर दिलां. काँग्रेसीन पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत फुडाऱ्यांनी सांगलें. काँग्रेस म्हणटा पळय, तुमची नवी सकाळूय बरी आसतली, सांजूय बरी आसतली आनी रातूय बरी आसतली. काँग्रेस सरकार येयल्या बरोबर एकूच सकाळूच नवीन बरी आसची ना. सकाळ, सांज आनी रात म्हणटा पळय ती काँग्रेसीची बरी आसतली. हे आमी तुमकां वचन दिता. आणि आम्ही पयलींच्यान फ्रेंड. ताणें मदींच काँग्रेस सोडली, म्हाका सुद्दां खबर ना. अचानक कळ्ळें की अशें जाला म्हणून. पूण जेन्ना म्हजी कॅन्डिडेचर डिक्लेअर जाली पणजेच्यान तेन्ना सेबीनूच म्हाका फोन केलो आनी म्हणपाक लागलो की तुमी आसतना आपलें काळीज दुसरे कडेन व्हरचें ना. आय वील हॅव टू कम बॅक. मातसो टायम घेतलो ताणें, बट आय वील हॅव टू कम बॅक अशें ताका दिसलें. आनी शेवटी तो आज परत पार्टीन पावलो. हांव ताका ताचें स्वागत करता. तो आयिल्ल्या कारणान म्हाका खूब हेल्प जातलो हें निश्चित, हातूंत कांयच दुबाव ना. दुसरें म्हणल्यार दोतोर कार्लूस आमचो पेरेर हाणें म्हाका एक सरप्रायज दिलो आज सडनली की बाब ब्रुनो फर्नांडीस एक व्हडले पंगड घेवन आल्दोनचे जॉयन जाता म्हणून काँग्रेसीन. हांव सारको थटाकलो. म्हणजे ब्रुनो सारको एक हार्डकोर लॉयलिस्ट आम आदमी पार्टीचो अशें कितें घडलें आसतलें तें आतां विचारपाक म्हाकाय टायम मेळोंक ना. हांव म्हज्या कॅम्पेनान आसलो. कार्लूस पेरेरान ताका हाडलो आनी ते सगळे आज हांगा आमचे मदीं आसात. पूण एकच सांगता की आम आदमी पार्टीन जेन्ना तो काम करी तेन्ना हांव आसलो तेन्ना असलो इतलो हार्डकोर म्हणजे असो दीस रात काम करपी मनीस म्हाका दुसरो आनी मेळोंक नासलो त्या पार्टीन. तो I assure you one thing, even the other people who have joined, the supporters of Aam Aadmi Party and everybody who has joined, it's a welcome to the family. Remember, Congress treats you like a family. We are a family and we will do work for the smallest of the smallest in our state, in our constituency, and we will make sure, I promise this to everybody, I want to see the smile of everyone on the face of everybody in my constituency. Thank you for coming, thank you for joining, thank you for being with us. सालसेटच्या आमच्या लोकांकय मेसेज दिता की स्प्लिट करपाच्या दृश्टीन पळयनाका. वोट फॉर काँग्रेस, दॅट अलोन विल सेंड द बीजेपी होम. देव बरें करूं.
हांव सगळ्याचें नांव घेयना कित्याक बीट फॉर्मेलिटी टायम वेस्ट जातलो. मुगे एक मेसेज आसा. काँग्रेस पक्ष कितले वर्सां गोंय आयिल्ले. काँग्रेस पक्षांनी आमकां लिबरेशन दिल्लें. काँग्रेस पक्षांनी आमकां इंडिपेंडन्स दिल्लें. पण गोंयचे पासत लिबरेशन काँग्रेस पक्षान दिल्लें. आनी पंडित नेरून ऑर्डर केल्ली मार्च इंटू गोवा, टेक ओवर गोवा. So this is the first contribution of Congress not being here in Goa. And despite after that, तुमकां खबर आसा काँग्रेस ट्राय केले, मागीर काँग्रेस उपरान आयले 1980s आयले. MGP ruled here, but afterwards followed by Congress. काँग्रेस गारा गारा पावले. काँग्रेस तुमचे बरोबर रावले. आनी मागीर हांव जाणा चूक आशिल्ली म्हूण काँग्रेस लोकांनी केली ती. तुमी काँग्रेस भायर उडयली. पूण आतां लोकांक खबर आशिल्ली ती. कोण आयले ते लोक म्हणटाले काँग्रेस मिनिस्टर आहात ते चोर. आयले ते उपरांत डेकॉयट. हांव ते चार्ज करता. भाजपान आपल्याक फोंड्या तिकेट दिवंक ना जाल्यार कितें जालें? फोंडेच्या लोकांनी तेंको दिलो म्हणून आपूण अपक्ष रावला. लोकांचो आपणाक पुराय तेंको आसा. फोंडेचो अपक्ष फुडारी संदीप खांडेपारकारान सांगलें. तुम्ही सध्या कॅम्पेनिंग करता, कसो रिस्पॉन्स मेळटा तुमकां? सुंदर रिस्पॉन्स आसा. ओके, लोकांचो डिमांड कितें आसा चडसो? डिमांड व्हडले लोक सांगिना. ओके, मागीर सर लोकांक बरो मनीस निवडून हाडपाची उमेद जाल्या. खंय अडचणी सांगल्या थोडे कडेन कितें आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, खंय फ्लडींग जाता. थोडे कडेन दाखयला रस्तो जावना कितले वर्सां. अशें थोडे कडेन अडचणी सांगल्या लोकांनी. पूण बेजिकली लोकांक सर्विसीचो एक मोठो प्रॉब्लेम आसा. अनएम्प्लॉयमेंट शिकून बेकार घरा कडेन आसा. ओके तो एक मोठो प्रॉब्लेम. सर, तुम्ही आता कॅम्पेनिंग करता, लोकूय तुमकां बरो सपोर्ट करता. तुम्ही लोकांक कशें कन्विन्स करता की इंडिपेंडन्सा वोट करची म्हणून? कशें आसा, भारतीय जनता पक्षान जर अन्याय केलो, पक्षान म्हाका तिकेट दिवना, पूण म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षाचे वोटर, कार्यकर्ते आनी फोंडेच्या जनतेन म्हाका हो तिकेट दिल्ली आसा म्हणून असो प्रतिसाद मेळटा. तांणी तिकेट दिले, पक्षान दिवना पूण तांणी तिकेट दिले. कार्यकर्त्यांनी, वोटरांनी आनी सगळे अन्य वेगवेगळ्या स्तरांतल्या लोकांनी ज्या तरेन हांव समाजान काम करता ताणें म्हजें काम पळयलां. प्रामाणीकपणे काम करप, लोकां मदीं रावन काम करप आनी ताका लागून लोकांची तिकेट म्हाका मेळ्ळ्या अशें म्हाका दिसता. कारण ज्या तरेन प्रतिसाद मेळटा 200% तिकेट मेळ्ळा म्हाका लोकांक. तुम्ही खूप सोशल वर्क केला, जस्ट पंचायती काम केला. सरपंच आहात तुम्ही, सरपंच असल्या तुम्ही मिसेस सरपंच असले तरी आसतना तुमकां लोक आतां कितें सांगता? लोक सांगता तुवें बरें डिसिजन घेतलें. आमचे कडेन हीच उमेद आशिल्ली तुजी की तुवें फुडें सरचो आनी इलेक्शन लडोवचें म्हणून. हे प्रत्येक मनशान म्हाका खूब जाणांनी मोटिवेट केला म्हाका आनी ताका लागून हांव स्फूर्तीन प्रचार करता मोठ्या. सर, कुट्टीचे सरपंच बी आहा न्ही, तुमचे बरोबर आहा सगळे? सरपंच आसा, थोडे पंच आसा, पूण म्हाका दिसता ह्या फावटी कोण अशें आसा हे नॉर्मल लिडर ताच्या पेक्षा लोकांनी म्हाका दिसता गोंयभरूच अशें दिसता वारें जर पळयत कारण लोक कांयच उलयना. कारण पक्षी राजकारणान पयलीं एक माहोल आसतालो, ह्या पक्षा फाटल्यान आमचे लोक, त्या पक्षा फाटल्यान आमचे लोक. तुमकां दिसता तें फोंड्यान? तुमी पळयलां तुमकां दिसता? ना, लोक थंड आसा. हय, सायलंट आहा सगळे, सारके सायलंट. पीपल आर नॉट टॉकिंग आनी दे हॅव टेकन ए गुड डिसिजन. सायलंट वोटराचे तुमकां बेनिफीट जातलें? 100% 100%. जाल्यार शिवोले मतदारसंघात आर्जीचो उजो बरोच नेटान पेट्टना दिश्टी पडटा. आर्जीच्या मांद्रेकारांक लोकांचो बरोच प्रतिसाद मेळटा. पळयात. खंय पावला? 2 दीस उरल्या फक्त इलेक्शन जावपाक. तुजो प्रचार कसो जाल्लो? आयज आमी सडिया पंचायतीन पावल्या. आनी आमची लास्ट पंचायत एरिया उरलेली आमचे बाकीचे सगळ्यो 5 पंचायती कंप्लीट जाल्ल्यो आसा. आनी आयज आमची लास्ट पंचायत आमी आयज कंप्लीट करतले. आनी तशेंच आमी आमच्या थोड्या लोकांक सांगूंक सोदता शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या जे आमी कोणाच्या घरान पावोंक ना तांकां आमी सॉरी म्हणूंक सोदता. आनी आमी ट्राय करतले तुमच्या घरान येवपाक. आनी आमकां आमी प्रचार करता तेन्ना आमकां असो रिस्पॉन्स गावता. आनी ह्या फाटल्या दिसांकूय गावला की कोण आपलो गोंयकार आपलो कोण घरान तेमच्या येयल्ल्या भाशेन आनी आमकां इतले खोशयेन वेलकम करता. हें आमकां सारकें काळीज जिखता आमचें. गोवा 365 टीम.